बरें आयज सकाळीं म्हाका जाय तुमचे कडेन उलोवप करूंक खालतेपणाचें विशेष लक्षणां विशीं. खरेपणी म्हाका दिसता तो पयलो सादगूण, पयलो क्रिस्तांवाचो सादगूण जो गरज आमी उत्पन्न करूंक. खालतेपणा विशीं क्रिस्त पयलोच स्वता बद्दल उलयता. माते 11 जेन्ना तो म्हणटा, सगळीं जीं थकोन भारादीक ओजना खाल कश्टतात म्हजेशी येयात आनी तुमकां आत्म्यांक थारोन मेळटलें. म्हजे विशीं शिकात तो म्हणटा. म्हजे विशीं शिकात कित्याक हांव खालतो. उपरांत अशें म्हणटा, खालतो सादो आनी दयाल, न्हय क्रोधीत, निश्ठूर आनी दुबान दवरून. आमी पळयता की सगळे विशेष लक्षणपणाचे कितले सुंदर. कोमलताय सुंदर आसता, मोवालपणूय सुंदर आसता. म्हाका आवडना खोर निश्ठूर आनी दबाव घालता त्या लोकां सांगता आसोंक आनी तुज्यान तांकां केदींच दादोशी करूंक जायना. तसले एक व्यक्ती हांव जावन आसलें. तसलो बापूय आसल्या घरांत हांव वाडलेलीं. क्रोधीत, निश्ठूर, रागिश्ट, दुबाव घालपी लोकां मदें जियोंक चड कठीण. जेजून म्हाका म्हटलें, तो म्हणटा हांव तसो न्हय. हांव दयाल, मोगाल, खालतो आनी बोगसोने दिता तसलो. पूण तो सुरू करता म्हणून म्हजे वरवीं शीक कित्याक हांव खालतो. आतां म्हज्यान जेरून म्हणूं येता की पातकाचे सगळे सोयम गोरवान रीग घेतात म्हूण. गोरवान गोरव खरेंच एक खेरीत उर्बा जी आपल्याक जाय तेंच करूंक चिंता. कोणाचीच आज्ञा वो अधिकार आसतना खालतेपण म्हणजे गोरविकाय आनी वटपणांतलें मुक्त जावप. खरेपणी स्वताची किंमतीची तुलना. हाची सजमणी न्हय स्वता खालती नदरेन पळोवंक, पूण ताची सजमणी चड चतूर आसता स्वताची फावो ताचे परस अदीक तुलना करूंक. दुसऱ्या उतरांनी तुवें चिंतूंक फावना तूं हेरा परस उंच म्हूण, आनी चिंतूंक फावना तूं त्याच शक्तीन सगळें करूंक शकता म्हूण. तुका थावें जावंक जाय की जें कितें तुज्यान बरें करूं येता तें देवाचें देणें आनी ताचे वरवीं आशिर्वाद कसो मेळटा म्हूण. देखून जितलें तुज्यान अदीक बरें करूं येता, जितली अदीक देणी आसा तितली आनीकूय तुवें खालतें जावंक जाय. तुवें अजाप जावंक जाय देवान ती देणी तुका दिल्यान. तुवें अजाप जावंक जाय देव तुका कितें करूंक आदार दिता म्हूण. पूण आमी पळयतात तें बिलकूल उलटेंच. अशें दिसता जितलें ओगले लोकांच्यान करूंक जाता तितली व्हड ती आपल्याक सजमतात म्हूण आनी तितलींच खायले नदरेन ती दुसऱ्यांक पळयतात. आतां बायबल म्हणटा देवाच्या ओरिश्ट हाता फुडें खालतो जा आनी वेळ पावतोच तो तुका उबारतलो. तर हातून आमच्यान कितें शिकोंक जाता आनी हेर खरापणान करूं येता. हांव म्हणटा जर आमी स्वता खालती जावंक शकना देव तो कोत्तलो आमकां लॉजेक घालून. आनी स्वता खालती करून देवान तशें करचे बदलेक म्हाका खात्री आसा की तुमी कांय जाणां जाणत हांव कितें म्हणटा तें. गोरविकायेचो अर्थ इस्पा भायर स्वताची उंच तुलना करप, स्वताच्या देण्याची दौलतीची योगदानाची पाड वा उंच सुट्टेची वडवीक करप. आनी गोरविकायेचो मुखेली प्रश्न तो हो आसा आनी हें म्हाका जाय तुवें सजमोंक. सदांच उंचल्या दर्जेचेर रीग घेता, दुसऱ्या सरशिले पयस रावन आनी चड करून दुसऱ्या थंय निद्दुकी जावन, दुसऱ्यांचो वायट आनी निश्ठूरकायेन प्रमास करून आनी त्याच बरोबर स्वताक वयर उबारून व्हडपणान वागोवंक. व्हडांतलो व्हड प्रश्न वय 2 व्हड प्रश्न आमी गोरवान पळयतात. ती पयलो आमी चिंतात आमची देवाची गरज ना आनी दुसरें आमी चिंतात आमच्यान लोकांक मालत्रातार करूं येता म्हूण. आनी आयज म्हाका जाय तुमकां सांगूंक की आमी लोकां थंय कशें वागतात तें देव लागशिल्ल्यान पळयता. जेजू एक लोकाचो मनीस जावन आसा. तो लोकाचो, ताका लोक आवडटा. ताका आवडटा खाला आसात तांकां वयर काडूंक, तांकां आवडटा गरिबांक दुबल्यांक आदार दिवंक, विधवांक आनी अनाथ जाल्यांक. आनी ताका बरें लागना जेन्ना कोणूय अधिकार आसलेलो मनीस दुसऱ्या सवे वायट वागलेलो फकत ते चिंतात देखून आपल्याच्यान घडटा म्हूण. लैंगिकाय चडूच म्हत्वाची कित्याक बायबल म्हणटा ती सदांच मान आनी उंच पादा मुखार येता. आतां हें खरें लोकांच्यान कुडी विशीं केलोन भायर संवसारान थोडो भोव येस मेलोंक जाता म्हूण.
पूण तसले वटपण ताका खोशी दवरचें ना, तातूंत आनंद ना. ते फकत दबाव पडोन मेळटा. तुवें फकत पळोवंक जाय संवसारांतले सगळे फामाद लोक स्वताक उंच पडवी दिवन आनी कितलो भार घेवन आनी आत्महत्याचो आंकडो कितलो वाडटा तो ड्रग आनी सोरो आनी विबाडलेलो कुटुंबाचें जिवीत. पूण खरें येस तुका देवा कडच्यान मेळटा. खरो येस आनी वटपण देवा कडच्यान मेळटा. आनी आमी कित्याचेरूच अपेक्षा दवरूंक फावना, पूण देवाचेर पात्रान रावंक जाय येस मेळच्याक, कित्याक तुवें निश्चय करतोच तुवें तो दवरूंक गरज. जेन्ना देव तुका घालता तेन्ना तो तुका दवरता. कोण पळय घालतो आसता तो देवाचेर पात येता करूंक कितें गरज पळय तें. तांणी खूट तें करूंक तोजवीत करूंक गरज ना. तें स्वता करूंक त्रास घेवन खरें घालतेपण मान आनी येस हाडटा. मुन्यो 6 हाचे परमोने देवाक गोरवा सवें दुस्वास आसा. बायबलीची वाली 7 वस्तू आसात जाची दुस्वास आसा आनी 6 जाची ताका दुस्वास आसा आनी सवें नोसोय आनी झगडे चिरूल देवाक आनी झगडटोच लोकां मोदें बरे भाशेन वागचें सोडून खिजिलां उठपण कोत्तोच ताका वीट येता. पूण 6 वस्तू आसात जाची ताका दुस्वास आसा आनी तांतले एक वस्त जावन आसा गर्व. हे जायत्योच वस्तू आमच्या तोंडा आनी उलोवपा विशीं आसात. ज्या मनशाक गर्वाचो प्रश्न आसा तो सदांच चड उलयता आनी चड करूंक न्हय त्या वेळार. गरज आमी खालतेपणा विशीं शिकोंक, आमी शिकोंक जाय गर्विकाय वळखूंक आनी गरज आमी खालतेपण मानून घेवंक. थोड्या वेळाक हांव सकाळीं म्हजी भेट जाली आमच्या एका पास्टराचें जो आमच्या वांगडा मलावी आफ्रिका वचपाचो आसा त्या देशान आदार दिवंक आवटरीच प्रोग्रामाक. आनी म्हज्या पुतान म्हाका सांगलोलें ताची कितें व्हडली इगोर्ज थंय आसा ती आनी ताची हे जोडपे कितल्यो बऱ्यो वस्तू करतात त्या विशीं. म्हणटच आयज सकाळीं म्हाका ती मेवतच हांवें म्हणलें वय हांवें आयकलां हांगा तुजी बरी व्हडली इगोर्ज आसा म्हूण. आनी म्हाका रोखडेंच गमोन आयलें की तो मनीस खालतो आसलो म्हूण. कित्याक ताणें म्हणूंक ना ओ वय हांगा आमचे 7 धर्मीक प्रोग्राम्स सुमाराक जातात आनी सगळे उपत भरल्यात आनी पाक करूंक सुवात ना. ताणें म्हणलें वय आमी वाडटात. हें म्हाका आवडलें. हें खरेंच म्हाका आवडटा. पयलें असल्या लोकां वांगडा म्हाका काम करूंक आवडटा. केन्ना आमी वटपणूच सांगतात. वटपणा विशीं आमी बारीक चोत्राय दवरूंक जाय. मिनिस्ट्रीन आसतच लोक आंकडे मेजतात ते पळोवन अजाप दिसता. आमी सगळेंच मेजतात. थंय कितलो लोक आसलो, हे कितलें आसलें, तें कितलें आसलें, ती कितलीं आसलीं आनी कितें आसलें. म्हाका दिसना जेजून अशें केलें. आमेन. चलत आतां म्हाका ते भाशेन पोले नाकात. निसंटना मुखार गर्व आसता. दर एक फावटी तूं निसंतन पळयताय थंय गर्व त्या निसंटना मुखार गेला. भोव थोडो लोक देवाच्या आदारान फांक आनी येस मेलोन ते बरे तरेन वापुरतात. भोव थोडो लोक. हे कारण पावलून मनशाक एका नव्या भावार्थ्याक मुखेली जाग्यार घालचो न्हय. कित्याक अशें तुवें केल्यार तूं ताका खरेंच एक प्रश्न उत्पन्न कोत्ता. कित्याक तुवें ताका कितें दिलां जें वापरूंक ताका अजुनूय गिन्यान बरोंक ना. आनी तूं स्वताक एक प्रश्न उत्पन्न कोत्तात कित्याक तो पिसाय कोत्ता ताचो तुवें फुडो करचो पडटलो. केन्ना आमी इतली उचाबल जातात जावन मिनिस्ट्रीन वो आमच्या दोंड्यान की जसो तूं पळयता कोणाक देणें आसा म्हूण तूं ताका जबाबदारी दिवंक सोदता. पूण आमी खात्री करूंक जाय त्या लोकांक चरित्र आसा जाल्यार जायतो लोक आसा जांकां देणें आसा थंय खंय पावोंक पूण फावो तितलो चरित्र ना थंय दवरूंक तांकां पावतोस. हांव उपगोल्या पळोवन वयर सोदतेले नोकेत्रां जीं पडटात वयर सोदता म्हटल्यारूच आनी शेकी क्रिस्तांवपणाक वायट नांव दितात. ल्हान सुरवातेची टिक्का करिनाका आनी तशेंच सोडूय नेट करिनाका खंयसरी माचयेर रावंक. वो तुजें नांव काम कोत्ता ते कचेरीचे दारार पडोंक वो तुका बॉस म्हणूंक वो कितेंय जावं. कितलोसो लोक जो इगोर्जे येता तीं आपले संवसारी जिवीत इगोर्जे हाडटात आनी रोखडेंच तांकां कान पासत वावरूंक जाय. जर तूं खरेंच मिनिस्ट्रीन जिवंक सोदता गरज ना माचयेर रावंक. न्हय म्हूण तें तूं सोदता तशें जावच्या गरजशी ना. देव विचून काडटलो तो खंय कोणाक घालता तो तेन्ना थंय खालतिकायेन राव आनी सांगता तें कर. पूण जर ताणें तुका टॉयलेट साफ करूंक लायल्या जाल्यार तेंवूय करूंक कशी जा.
ना तर आमकां एक शिरविदोराची मोनाची अवस्था ना, आमकां इनाम मेळपाक ना. आमी संवसारान ही महान आनी महान वस्त म्हणटा म्हूण आमचो इनाम आमकां मेवतलो, कित्याक खरेपणी आमी देवाची आज्ञा पाळली आनी तोय जालें तो आमकां सांगता तें करूंक संवसाराचे नदरेन तें कशेंय दिसल्यार वा पळयल्यार. आमेन. खालतेपण सुंदर, तो साडगून मेलच्याक चडूच कठीण. म्हाका दिसता तो आनी समजिकाय हे 2 कठीण मेलच्याक. आनी खरेपणी हे सोत की गौरव जावन आसा समजिकाय बिगडूंक. सो म्हाका कित्याची वाट पळोवंक पाशियेंस ना जाल्यार हांव चिंता म्हूण हांव चड म्हत्वाची रावपाक आनी म्हाका जाय त्याच वेळार मेवंक गरज. आमेन. म्हणटूच असल्या मुद्द्यांक आमच्या जिवितांतले आमी फुडो करूंक जाय. हे तुजा न्हय एक निरोप न्हय जंय तुवें बोब मारूंक गरज, पूण तुवें आयकल्यार तुज्या जिवितांत तुका आदार मेळटलो, कित्याक तुका जें कितें देवा कडच्यान जाय गरज तुवें खालतेपणान ताची वाट पळोवंक आनी ताचेर पातयेवंक शिकोवंक आनी ताका सांगात ताणें तुका दिवच्या आदीं आनी ताणें तुका दिल्या उपरांत तुवें खात्री करूंक गरज तुवें आनीकूय खालतो मोनाची अवस्था दवरूंक आनी सगळ्या लोकां परस अदीक अजाप जावंक की देव तुका वावुरता म्हूण. आमेन. खरीपणी बायबल म्हणटा म्हाका आवडटा 1 तिमोथाक 3:6 भावार्थ्या विशीं कितें म्हणटा तें खरेंच गरज हांवें तें वाचूंक तुमकां, कित्याक पूर्णतायेन घेतूस ते गोमतीचे तो हालींच भावार्थ दवरलेलो जावचो न्हय न जाल्यार मूर्खपणाचे मोनान चलत गर्वाच्या नादान. तो गर्वान फुलोवन देंवचाराच्या खास्तीच्या फॉर्मोनाक सांपडत आनी थंय मुखार सांगता की तो गोरवान फुलोंक खरो त्या मुखार ना ना तें सारकें न्हय तशें जाता. पूण केन्नाय आमकां गोर्व आनी वटपणाची मोनाची अवस्था आसा जी आमकां मूर्खपणी वागूंक कोत्ता, सारकें न्हय. आमेन. बायबलीन जिनचे तरेचे मुखेली आसात जे हारतात. एक मुखेली हारतोस हाचे परस आनी कितें वायट ना. मुखेलीपण एक अमक्याच तरेची जबाबदारी. वडिलांनो तुमकां तुमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दाखोवंक जबाबदारी आसा. तुमी चुकतोस तांचे मुखार कबूल जा चुकल्यांत म्हूण. जर तुवें गुन्या घालतोस आनी उपरांत कवतोस तूं चुकला म्हूण परत वच आनी तांकां सांग हांव चुकलीं हें म्हणून एक बरो रस्तो आनी सोंपेपणी खालतेपण जोडपाचो. म्हाका सांगूंक जाय सारकें जावप तितलें व्हड न्हय. अजाप दिसता आमी सारकीं आसतोच आमची वागणूक कशी जाता तें पळोवन आनी उपरांत शेवटाक ताचो कसलो पूण फायदो जालो. एक वडील कसो भुरग्या सवे सदांच खालतेपण दाखय. सो तुका कसली तरी जबाबदारीची जुट्टी दिल्या जाल्यार लोकांक खालतेपणान मुखार व्हर. वटपण उलोवंक आनी बडाई दाखोवपाक सवे चतूर राव. एक सामेरान आमी पळयता की सॉल एक मुखेली आसलो जाची सुरवात बरी जाली. देवान ताका राजा जावंक अभिषेक केलो, पूण ताची राजवटकी ताची चडशी कान घेतलेली. कित्याक ताची मोनाची अवस्था गोरवाची आसली ज्या वरवीं ताणें देवाची आज्ञा पाळूंक ना. ताणें देवाक जाय तें करूंक ना. पोले ज्या मनशाक खालतेपण आसता ताका देवाची आत्मीक भिरांत आसता. ज्या उद्देशी तूं करचो ना जे देवाक नाका तुवें केल्लें, कित्याक तूं जाणय की तो देव आनी तूं न्हय म्हूण. आनी तुका देवाची बरी भिरांत आसा कित्याक तुका जाय तें थोडें भोव करता आनी देवाक जाय तें थोडें भोव तूं कोत्ता. आनी हेंच सावलून केलें. ताणें देवान ताका कोर म्हटलें तें बदललें आनी ताणें मातशें मुदार केलें. चिंतलें आपली येवजून देवाक व्हरून बरी म्हूण. आमकां कशें गमता की देवाक एक वटपणाची गर्वाची उर्बा आसा, कित्याक सावलून एक 15-12 हातून म्हटलां सॉलान आपलोच मॉन्युमेंट उबारलो. दुसऱ्या उतरांनी ताणें आपलीच एक मुर्ती केली. पोले सावलू कितलो महान तो. 1 साम्युएल 17:15-17 जेन्ना ताणें प्रवादी साम्युएलाक फुडो केलो, बरें तर हांवें कितें वायट केलां. तुजें मन गोरवान घुस्मटलें. गोर्व फटयता आनी आमच्यान सगळो वायट वस्तू करूं येता आनी तरी आमकां फकत दुसरी वायट करतात तेंच आमकां दिसता आनी आमचे सवे कांयच वायट आमकां दिसना. गोरवा वरवीं नीट उर्बी जाता. गुणगुणप गोरवा विशीं येता.
सगळे गुणगुणप गोरवा विशीं येता. म्हाका अडचण येवंक फावना. म्हजो सुस्योग विबाडूंक फावना. आयज आमकां गमत दिसता की ना? हें बरें न्हय, सगळीं अजापशीं दिसतात. चलात. चड सोंपें आसल्यार एका गरीब देसा भोंवडेर वचोन थंयचे परिस्थिती वयर तारकार करूंक पूण उपरांत हांवें उगडास धरूंक जाय की सगळ्याकूच वचोंक मेलो ना. आनी देवान म्हाका वचोंक परवानगी दिल्या आनी म्हाका मेवल्या इवांजेल परगोटूंक जेजू क्रिस्ताच्या इवांजेलाचें सोत ह्या देसांक जे खोलोकान आसात. आनी थोड्यो पळय अडचणो ज्यो हांवें भोगच्यो पडटात ते कोत्ताना हांवें ते उपकार कसो मानून घेवंक जाय, गुणगुणूंक आनी त्रातार करिनासतना. पूण तूं जाणय, दुसऱ्या परी म्हाकाय कूड आसा आनी हाचे बदल हांवें स्वताक उगडास करूंक जाय. तुमी कांय वस्तू बदल तुमकां उगडास कोत्तात ते परी. हांवें स्वता कसल्यो वस्तू म्हणूंक पडटात जश्यो जॉयस तें तुजें काम न्हय. ती कितें कोत्तात तें तुजें काम न्हय आनी गरज ना तुवें तुजें मत दिवंक. चलात. कित्याक तें चड सोंपें. बरें, म्हाका कशें दिसता तें सांगूंक दी. कोणें तुजें मत मागल्या शिवाय तें दिवंक नाका. आनी जायते फावटी तांकां ताची गरज पासून आसना, ती फकत जाण जावंक सोदतात. आमेन. बरें, म्हाका दिसता अजाप दिसता आमी दुसऱ्यांचें जिवीत कशें चलोवंक सोदतात. तर सॅम्युएलान सावलूक म्हणलें, तुजेच नदरेन तूं ल्हान आसतना देवान तुका उबारून तुका येस दिलें. तर पळय, ताची मनाची अवस्था सारकी आसली आनी उपरांत खालती मनाची अवस्था ताच्या जिवितान मान आनी भोवमान हाडूंक पावलें. पूण तें चड पासार जावच्या आदीं ताणें आपल्याचो पुतलो तयार केलो. कांय काळ फाटीं हांवें वाचलें तें म्हाका चड म्हत्वाचें दिसलें. ह्या बरोवण्यान मुलां आजुनूय पळोवंक जाय देव एक दादल्या वो एका उस्तोरेताय कितें कोत्तलो जो तांणी ताका जाय तें दिल्यार. आमी आजुनूय पळोवंक ना कितें पासून एका मनशाच्यान करूं येता जाय तो तयार आसा सगळी मोहिमा दिवच्याक एक खालतेपणाची मनाची अवस्था धरून. आतां खालतेकायचो मनीस मेलोंक अशक्य आसा जाका खालतें मन ना. आमच्या स्वताच्या रिकाम्या वेळार आमी कितें चिंतात तातूंत खालतेपणाचो व्हड भाग आसा. ह्या वेळा विशीं आमी चड चतूर रावंक जाय. डॅनियलाच्या पुस्तकान नेबुचडनेझर एक राजा आसा जाची सुरवात सारकी आसली. ताका फकत 12 म्हयने लागले ती पळोवंक नासलेल्या व्हडा गोंडोलांत पडोंक. म्हाका डॅनियल 4 हातून नदर मारूंक जाय कित्याक म्हाका जाय तुवें हें पळोवंक, हें वेगी पळोवंक. जेन्ना देव तुका खोशेपणी येस दिता, तुका पागार वाड मेवता, शिर्विसेक तुका व्हडली जुट्टी मेवता, कितें जावं तुवें खात्री करूंक जाय तूं सगल्या बोलान देवाक आर्गां दितान म्हणटा हांव जाणो म्हाका फावना म्हूण, पूण तुवें दिलां म्हूण हांव उपकारी. डॅनियल 4 हाचो पयलो वर्स म्हाका आवडटा. आख्ख्या संवसारान जियोतेल्या सोमेस्पोजांक सगल्या राष्ट्रांक आनी सोर भासाच्या लोकांक नेबुचडनेझराक नोमान कोत्ता. तुमची शांती नोदून वाडून राजा म्हणलें जी ओचोरी आनी विजविता भोव श्रेश्ठ देवान म्हजें सवें केल्यान ती तुमकां पोरगुटूंक म्हाका खुशालकाय भोगता. कितली वर्ती ताची विजमिता, कितली बोलीश ताची ओचोऱ्यां, तुमकां कितल्या जाणांक हें सोजमोता देवाक अशें न्हय. आनी ताची राजवट की सासनांक. आनी हांव नेबुचडनेझर राजा म्हज्या निवासांत सूस जेतलो, म्हज्या राजवटकीन खुशाल आसलो. म्हाका आवडटा ताची मनाची अवस्था सारकी आसा सोर. आनी तो देवाक मोहिमा दिव पोरयान. तो सूस जेवतालो, ताका शांती आसली आनी तो खुशाल आसलो. त्यो तुका आनीक 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 दितलो जर तूं तुजे लागीं आसा ताचो उपयोग करीत. ही सगळी दिवपाची स्थिती म्हाका दिसता एक भाग खालत्या जिविताचो. म्हाका दिसता देवान आमचेर आशिर्वाद घालतोस आनी आमी आमचे वन सकल आसलेल्या लोकांची पर्वा करिना जातोस तेन्ना मनाच्या अवस्थेचो प्रश्न आसता. आमच्या भितर आसलेल्या देवाची उर्बा जोरान मागता आमचेकीन सकल आसलेल्याची ओदी काळजी घेवंक. आनी आमी हें करिना तर आमच्या क्रिस्तपणाक प्रश्न उबो जाता वो एका मनशान आपल्या पुस्तकान बरयल्ल्या परी इवांजेलांत बुराक आसा. तुमी जाणत गर्व जावन आसल्या प्रश्न लुसिफराचे. आव
काल रात्री आमी पळयलां ते सॉलोमनाचे प्रश्न आसले, म्हज्या पासत. तर नेबुचडनेझरांनी सुरवात बरी केली, पूण तूं वस 29 पळयशी तर फकत 29 वर्स पुरो जाले ताका त्रासान पडोंक 12 म्हयन्या उपरांत 12 म्हयने बॅबिलोनांतल्या राजवटाच्या पाटासार फिरताना राजा अशें म्हणटालो, वरीश बॅबिलोनान हांवें बांदूंक ना. 12 म्हयने पाटी सगळे देवाचें, आतां सगळे ताचें. रायाल निवास करूंक म्हजे व्हडले शक्तीन आनी म्हज्या मोहिम्याचो दोबाजो वाडूंक हांवें तें बांदलें. ही उतरां राजाच्या तोंडांतली भायर सोदतोच अंतराला थान येवंक तालो असो आयकोन आयलो, ओ नेबुचडनेझर राजा, तुजे विशीं हांवें फर्मोन आसा, तुजें राज तुज्या हातांतलें काडून घेतलां. वोय हॅलो, त्यो आमचेर आनीक आशिर्वाद घालूंक तयार आसतलो जर आमच्यान तो सांबाळूंक जायत जाल्यार. आमेन. आनी मागीर बरी खबर ती ही, आमच्या नव्यान येवंक जाता. 7 वर्सां पर्यंत एक जानवरा परी जिवंक लागलो. ताचे केस वाडले आनी गुटल्यो जाल्यो आनी ताच्यो नाक्षो वाडल्यो आनी तो भायर शेतान भोंवतालो. ताचे तकलेन सारको नासलो. पूण परत वर्स 35 वो वर्स 34 म्हटला, त्या वेळार हांव सोयऱ्यान आयलो आनी म्हज्या राजाच्या अभिमानान खातीर पृथ्वीचेर जेता तितल्याकूय मोलूच ना मोलबार नोकेत्राची फौज आनी पृथ्वीर जेता तांकां आपणाक बरें दिसता ते भाशेन तो मानता. कोणाकूच हाचो हात उडोवन दवरूंक जायना, वो तुवें कितें केलां तें म्हणूंक जायना, ताचे लागीं विचारूंक जायना. आतां नेबुचडनेझर परत देवाची सारकी मेळती मेळ्ळी. ताका जाय तें करूंक जाता, जाय थंयसर करूंक जाता, ज्या वेळार करूंक जाता आनी कोणाक बदल करूंक जाता. गरज आमी सगळीं तोचवीत चडून दिवच्याक देवाची सोसमणी मेलोंक. वय देवा, कित्याक म्हाका कित्याक बरें, तुका कित्याक न्हय, आनी कोणाक सवे कितें घडल्यार तितली उचाबल जायना आमचे थंय तशेंच घडल्यार जाल्यार. जर ते आनी कोणाक घडल्यार आमी तांकां भाशण दितात आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक. आमचे थंय घडल्यार बरें, म्हाका सोजमोने म्हजे थंय कित्याक घडलें, कित्याक आमची उर्बा आमी इतली महान म्हूण की कसलें आमचे सवे जावंक शकना जावच्याक आमकां 5 पावटी जाय 14 तूं लुसिफर म्हणलें, म्हजे शिवासनान हांव देवाच्या शिवासना वयर दवरतलो, हांव देवा परी जातलो. आनी देवान म्हणलें, हांव तुका सांगता कितें जाता, तूं खाला पडोन तुजें नाश जातलें. देव आपली मोहिमा कोणाच सांगाता वाटूंक तयार ना. तो वटपण आसल्या उर्बे थंय रावचो ना. ह्या क्षेत्रान आमी आनीक शिकोंक जाय. बरें, तुमी जाणा सत मानता की खालतीक हा एक सुंदर वस्ती, एक परम सद्गुण जो आपणाक सोदतात. हाची जायती गुणां आसात, जशे परी खालतीक हाय आनी तांतले एक देवाचेर विस्वास दवरूंक. जेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरता आनी स्वताची काळजी घेवंक तोजवीत करिना तेन्ना आमी खालतीपण निशाणी. आनी हेंवूय सत मानता की खालतो मनीस सदांच देवाची दिनवास कोत्ता, ज्यो वस्तू ताच्यान करूं येता आनी ती देवाचेर विस्वास दवरता ताच्या उस्कोतायेची काळजी घेवंक. तूं जाणा आमकां जाय तुवें जाणो जावंक क्रिस्ता सवे तूं कोणतो म्हणटोच तुका सदांच तें सिद्ध करूंक गरज ना. आमी दिसतात जेन्ना सगळो वेळ आमी लोकांक मुखार कितें सिद्ध करूंक सोदतात तेन्ना आमकां गर्व सवे प्रश्न उबो जाता. आनी कितलें बरें तूं आसा तसोच आसोंक आनी खालतें जावंक. तर खात्रीन तुजी कॉपी आतांच ऑर्डर कर आनी आयकोंक सुरू कर. आनंद घेवंक तुज्या जिविताचो जेजू मेलो तुका दिवच्या. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.